जर लोक तुमका विचारतात पया तर ना 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 जस्ट हे सांगा नो तुम्ही इन्फॉर्म केल्या पंचायती की तुम्ही इन्फॉर्म लोकांक बी मीटिंग सगळे घातलेले असा घातला परत नोटीस बोर्ड थंय आसतलो त्याच्यावर मारलेले हा 15-30 पहिली मारलेला असा आणि हायकोर्ट मॅटर हो बरोबर आणि सीएम सरांनी सांगला की हायकोर्ट कितले हा मॅडम मेजर कसे किती आम्ही लेटर केले पीडब्ल्यूडी Okay. ते लेटर येसर आम्ही रावले लेटर आमकां येयला रिसीव जाला ओके रिगार्डिंग ऑर्डर डेटेड हे बी त्याचे एमडीआर रोड 25 मीटर असा ओके मॅडम आणि एमडीआर 70 पेनलेन टू हरमल रोड लेंथ इज 10.10 किलोमीटर म्हणजे चढान चढ कितले हे वचू शकता मॅडम तसे जर कमर्शियल साईट म्हणून आमकां सध्या हां. आहे घरांचे ना जे आता कमर्शियल येतात ते आम्ही नाही. ओके. हो, चढ गव्हर्नमेंटाचो प्रोसेस आम्ही बरोबर हायकोर्ट ना ना आम्ही तेच विचारता म्हणजे कितले काय आणि कमर्शियल ज्यांची घरा आहात त्यांचे कसे किती काय करतले पुढे अजून आमकां काय ना आम्ही जर जे आमकां कमर्शियल बाकी तुमकां खबर आसगांव बी थंयसर सगळो प्रोसेस जाला ओके हे आमचो उरलेलो आमचो हो विलेज एरिया म्हणून मातशें हें जालें पण आमी लेटरय आमकां रिसीव जाला पीडब्ल्यूडी ओके थँक्यू हे तुमचो लुकआउट Yes, आम्ही thank you. टेक्निकल स्टाफ मागलेलो तेंचो Okay. एज पर तेंच्या हेजेर टेक्निकल स्टाफ मागलेलो पूण तेंच्यांनी जाल्यार आमी टेक्निकल स्टाफ प्रोवायड करून सेक्रेटरी आनी तुमी हे करपाक ओके आता लोकांक खातीर तुम्ही ग्रामसभा बी घेतल्या ते ग्रामसभेचे लुकआउट आसा पळय तो तुमकां खबर आसा सरपंचाक हे आमचे कोर्टाचे हे तेंचे ओके यस 10 मीटर करून अरे तसं मी म्हणले ना रे आदलो रोड खंयसर आसलो तुमचो आदलो जो मॅपाचेर आसा रोड लागलेलो आसा सेंटर त्याच्या कडसून तुम्ही कितको घ्या गव्हर्नमेंटाचो त्याच्यानंतर 2 फावटी जेवण फावटी वायंडींग केला तो एका सायडीन केला एका सायडीन करून ना रे बरं तू आता म्हाका मी काय म्हणटा आधी रोड आता तुम्ही हयसून बेसतले मरे म्हणजे तो आणि पुढे गेलो ना तुका सांगत होतो हय तरी आई हयसून मेळतो तुझा पण आमच्या हिशोबान 12.5 मीटर त्या 12.5 मीटर आम्ही तो मगे सरकारा गाडी तो तुझ्या 50 तसो ना तुम्ही मेळतो तसो तुम्हाला रिप्लाय दी तुझो रिप्लाय मी कोर्टाक दिता पुंडा सांगता सारख्या तुझा रिप्लाय आम्ही पुढे पावयतो पुंडाच म्हणटा कमलाकर देसाई म्हणटा तर सारख्या करपाक गेले कितें सांगूंक सोदता तुम्ही माझी सरपंच आशिल्ले आनी पंच मेंबर कितें सांगूंक सोदता हे असे सर्वे करतात ते बुवा कसले सर्वे ते किती गव्हर्नमेंटचे पुढे काय आहे हे सगळे ह्यांच्यानी आधी ग्रामसभा घेऊन प्रत्येक गावात सांगूंक जाय आसले अशें म्हाका दिसता कित्याक आतां ऑन दी स्पॉट कोण कोण घरवाले ना कोण शॉपवाले ना तुम्ही मेजून गेले पण त्यांचे कितें तरी पण आसतले ना ते सगळ्यात आधी करूंक जाय आसले पंचायतीन ऑन दी स्पॉट कशें येता तुम्ही हे तुमचे हेंचे 100% चूक आहा हेंच्यांनी पयलींच कळोवंक जाय आसलें का गांवान बुवा आमी लोक सगळे आमच्या आंगार येतले किंवा लोक सगळे आमकां विचारतात तुम्ही सिस्टमॅटीक करा अशें करूंक जाय आसलें म्हाका दिसता आणि हो जो रोड आसा तो आदलो जो रोड आसा पयलो पोर्तुगीज टायमा उपरांत लागलेलो जो आसा हेचेर प्लानाचेर त्या रोडा वचून हाबाब करूंक जाय आतां हो एका सायडीन जागो मेळटा म्हणून 2 मीटर वाडयल्लो आहा मागीर त्याच्या पुढे परत 2 मीटर म्हणजे त्याच्या पुढे 2 मीटर असणारो मनीस लॉस जालो ना पहिल्या रोडापासून 15 वर्सां पयलींच्या रोडापासून हापा वचून मेजपाचो असं म्हणतात गाडी आमकां सांगप ना तुम्ही
बरं आता आणि त्याच्या पलीकडे आमचा PWDचा ऑनरेबल कोर्टांचा इन्स्ट्रक्शन दिला. त्यांनी म्हटलं त्याच्या खाली तुमच्या खाली तुमच्या काय जागा त्याच्या खाली तुमच्या काय जागा त्याच्या खाली तुम्ही ग्रामसभा दौडून द्यायची आणि लोकांकडे आम्ही अमक्या दिवशी येतो आणि आम्ही टेप तुमचा ही गजाल आम्ही मान्य करतो, ह्या आम्ही करतो, परत ग्रामसभाला येतो. पुढली गजाल आणि एक विचारते हा सारखे ऐकन हो आदलो रोड जो हा सर्वेचे तो खंय आसा तो तुम्ही मेदलाल्या किंवा गव्हर्मेंटान मेदला त्याच्याकडसून तिकडे कितकी ती तुमची 5.5 कसं ती लावून देई आणि त्याच्याकडसून ह्यावडे 5.5 लावून देई. आता एका सायडीन रोड जो रून केल्लो असा राव एका सायडीन रोड रून केला मेळटा थंय मागीर आता त्याच्या पुढे परत त्याच्या आनी फुडें वयतले ग्रीव्हन्स आमकां आयकूंकच जाय न्ही. माझं ऐकान तरी घ्या आदलो जो रोड असा त्याच्या बाहेर एका सायडीन 1 मीटर 2 मीटर मेळो ते टायमार केलो वाडयलो मागीर आता त्या सायडीचो उरलेलो मागीर आता तुम्ही टेप लायतना खंयसून लायतलो म्हणजे केल्लो तो म्हणजे तो आता पुढे आनी 2 मीटर वयतलो न्हू. जो रोड आसा ह्या रोडाचं नाव NTR 7. ऐका ह्या रोडाच्या सेंटर पॉईंटातून 12.5 मीटर 18 पॉईंट खंयचो तुमचो पॉईंट तुमकां दिला अरे तुझो खंयतरी 2 मीटर वयर जाय किंवा 2 मीटर सकयल जाय. तू 1 मीटर म्हणते राव रे 2 मीटर तू म्हणते 18 2 मीटर वयर जायचं. आम्ही फक्त त्याचा तुझं काय म्हणणं ना तुझं रिप्लाय आमचा आम्ही करतो आम्ही म्हणतो का तुम्ही करा आम्ही नका म्हणतो ना कोर्टाचा डिसिजन आज करा पण आदलो रोड खंय आसा तो आधी पयलो मेला त्याच्या उपरांत थंयसून 10 मीटर एवढे चला त्याचा म्हणणं काय म्हणणं तू जो 12.5 मीटर म्हणतो 12.5 जो 10.5 जाईल किंवा तो आम्ही 12.5 का घेऊन की गॅस पर घेऊन रोडाचा हातात द्यायचो असा तो कसं एका साईडीन केल्लो म्हणजे तो तिथे वयतलो ना. खातीर आणि खंयसून रोड जावंक शकता तर तुम्ही त्याच्यावर विचार करून तो धाडल्या त्याच्या खातीर दिस इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज पहिली स्टेज. त्याच्या पुढे आम्ही जे बायपास तू म्हणते तुझ्या तकलेन काय बायपास येतात आम्ही माझ्या तकलेन आसा पण ही लोकांची आणि काळाची गरज आसा येणारे प्रोग्राम माहीत जाता लोकांची खूप टंचाई जाता आमकां बायपासाची लोकांनी सपोर्ट करपाचो तो मांडटलो ह्याच्या पुढे ही पहिली स्टेज ही फुडले स्टेजी आम्ही सगळं काम करपाचो आसा. आमकां पयलींच कित्याक सांगून आमी मिटींग तुमी घेतल्या आसा ग्राम सभामध्ये ती घेवून तुमी हां आतां पोस्ट बोर्ड जालो वाद जालो को जालो हय नाका जालो तुमी वडे तुमची सायड आहा सेव आनी आमच्या मोडांनी तलाटी आनी बाकी कोण वापरता तुमी दोगच आसले उपसरपंच तुमी आनी कोण आहा बरें जाता तुमी ओके बंद
तर तुम्ही सर्वे सुरू केल्यात पळयात खूपशे स्थानिक लोक असतात ते बेजार जाल्ले असतात आणि ते म्हणतात पहिली इन्फॉर्म करूंक ना आनी कितें इशू एकंदर पळय ऑनरेबल हायकोर्टान जो इन्स्ट्रक्शन गायडलायन दिल्ले आसा MDR 17 जो रोड आसा तो 25 मिटराचो आसा सेंटर पॉयंटसून आमकां 12:30 सध्या आमी जो घेतो कमर्शियल फक्त रेसिडेन्शियल आमी अजिबात घेयनो आनी त्याच्या आधारे आमी ही आमची प्रायमरी स्टेज आसा ती आमी लोकांनी आतां फुडें आमकां रिप्लाय दिवपाचे फुडें कशें करपाचें आमी सरकाराक त्या फुडें बाजू मांडटले आमी हेच्या फुडें सगळे गजाली जातले सध्या आमी MDR 17चेर फोकस केला तो इम्पॉर्टंट धरला तेच्या खातीर सध्या आमी कोरगांव जंक्शनाचेर उबे आसा येस सर आणि आता लोकां खातीर तुमी कितें मिटींग किंवा सभा बी अशें कोरगांव जंक्शन ह्यो आसा एकदम नेरो रोड आसा ह्या काळाची गरज आसा की हाका बायपास एकदम जायो सरकारान हेचेर आमचेर फोकस करपाचो कित्याक आमकां बायपास रोड हांगा मस्ट जायोच आसा त्याच्या खातीर सगळ्या ग्रामस्थांक आनी सगळ्यांक मी आव्हान करता की बायपास रोडा खातीर आमकां एक सपोर्ट करपाचो आणि जे भाटकार आसा त्या भाटकारा बरोबर आमी कॉर्डिनेट करतले आणि सरकाराक फुडें हेतून धाडून दिले की आमकां ह्यो जो आसा आमकां बायपास रोड करून दिवपाचो